रुपयाची 30 नाणी मनशान देवाक बांधलेले मोल ते. जुदासान 30 नाणयाक जेशूक विक्रीत केले. ह्या विशीं झकारिया प्रवाद्यान प्रवाद केल्लो. सर्वेस्पर झकारियाक म्हणटा, तांणी म्हाका बांधलेले मोल हे ती मंदिराच्या भंडारांत उडय. रुपयाच्या 30 नाण्या विशयंत निर्गमन ग्रंथांती आमकां आयकूंक मेळटा. रुपयाची 30 शेकेलां एका पाडयाक वा मनसातीक बांधलेले मोल. ते एक मनसातीचे मोल घातकी आनी आपलेशी मनशान मनशाकुळाच्या षडवंदाराक मनसाती परी चलयले. आजून ही रुपयाची 30 नाणी विविध रितींनी आवाज करून आसा न्ही. रुपयाची ही 30 नाणी आज मनशाक मोलाक घेता. रुपयाची ही 30 नाणी नीत मोलाक घेवन अनितीक वाट करून दिता. 30 रुपयाच्या नाण्यांच्या कर्तुवांक आयपुनी बंदड आसा गी.